निवडणुको जश्यो जश्यो लागी पावपाक लागल्यात तशेंच उदरगतीच्या कामांक आणि मंत्री आमदारांच्या आश्वासनांची पूर्तताय जाताना उजवाडाक येतात। गोयात आणि केंद्रात डबल इंजिन सरकार आसा, तरी लेगीत राजकीय आरक्षणाचो विषय हुमकळटा कित्याक असो प्रश्न उप्रासता। पळयात देविदास गावकाराचो हो खासा रिपोर्ट। सध्या आता जसे जसे लोकसभेचे इलेक्शन लागी पावत आयला तशेंच आता वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटेजिकल हालचाली आमकां पळोवपाक मेळटा आणि त्याच बरोबर दुसऱ्या बाजून गोंयांतले जे लोक आदिवासी आसात त्यांच्यानी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन करून आपले पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळचे होय तसो जोर लावून धरिल्ल्यान आता एक वेगळ्या स्तरेचे वेगवेगळे क्लायमॅक्स आमकां पळोवपाक मेळटा। काल जाल्ल्या केपें आदिवासी संघटनेच्या एका कार्यावळीक गोंय राज्याचे सभापती भौमानाधिक रमेश तवडकर त्याच बरोबर विधानसभेक खळबळ माजोवपी विजय सरदेसाय त्याच बरोबर सोशल वेलफेअराचे सुभाष फळदेसाय आणीक आदले माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आशिल्ले। या वेळाचेर सुरवातेक बाबू कवळेकरान उलयता आसतना सांगले की गाकू वेद म्हणजेच गावडा कुळंबी आणि विळीप धनगर हे जे आसात आपल्याक रिझर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून मागणी मागताले, पूण गाकू वेद हे 3 जणांक मागणी मेळ्ळी पूण धनगर उरला। तो विषय आता सरकारान लावून धरचो आणि सरकार लावून धरतलो अशी ताणें आशा व्यक्त केला। जाल्यार निवडणुको लागी पावता म्हण रणनितींचे खेळ चालू जाल्यात। केप्यां जाल्ल्या आदिवासी संघटनेच्या एका कार्यावळीक सभापती रमेश तवडकर, विजय सरदेसाय, सुभाष फळदेसाय हजर आशिल्ले। या वेळार राजकीय आरक्षणाचो मुद्दो बरोच गाजलो। उतरांचो फारपेट करपाक विजय सरदेसाय चुकलो ना, जाल्यार इलेक्शना पयलीं दिल्ली वचून येवपाच्यो गजाली सभापतीन केल्यो। या पुराय बातमीचेर मारूया एक खासा नजर। गोंय राज्याचे सभापती भौमानाधिक रमेश तवडकर हांकाय बी या विशयाचेर भाष्य करपाचे अजिबात चुकलेच ना इलाजान ताका करचेच पडले आणि ताणें सांगले की इलेक्शनाच्या पयलीं खंय एक फावटी आमी सगळ्यांनी दिल्ली वचपाची गरज आसा आणि आमी खंय वचून येवया अशें ताणें सांगले। या सगळ्या गजालीचो खंय शिक्षितांनी अभ्यास करपाक जाय अशें ताणें ह्या वेळार सांगले। काय विषय म्हणटा तो पॉलिटिकल रिझर्वेशन हो विषय उरलेलो आसा हे आमी मानता। अद्यावचे विधानसभेचे विषय हांवें तितल्याच नेटान तो विषय लावन दवरलो आसा, आजूय तो तितल्याच नेटान विषय लावन धरता आणि हांव स्पश्ट हांव सांगपाक सोदतां की फुडल्या सादारणच्या म्हयने भितर आमकां खंयच्याय परिस्थिती आसा बिफोर इलेक्शन आमकां दिल्ली वचपाकच जाय आणि हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलें आसा आणि ते आमी म्हणजे हे सर्वपक्षीय ज्या लोकांनी हांगा प्रस्ताव मांडलो हे सगळे दवरून वचून सगळ्या लोकांक दिसता की एसटी कम्युनिटीच्या लोकांक पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे मेळपाक जाय आणि जेणे करून जे आसा जे अंधी विषय उरलेले आसा त्या विशया संदर्भात आसा आणि खोलायेन वचून की ज्या तरेन ह्या विकास जावपाक जाय तो विकासाक त्या प्रक्रियेक आसा ते योग्य तरी गती येवपाक जाय। गोंयांतले गोवा फॉरवर्ड या पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी सांगले की गोंयाक आनीक सेंटराक दोनी कडेन भाजपा सरकार आसा म्हणजेच डबल इंजिन सरकार आसून सुद्धा गोंयांतले पॉलिटिकल रिझर्वेशन कित्याक जायना आणि सरकार म्हणटा डबल इंजिन सरकार वयरूय सेम पार्टीचे हांगाय सेम पार्टीचे इतले आसून हांगा मूळ गोंयकाराक जो हुद्दो मेळूंक जाय तो कित्याक मेळना आनी डबल इंजिन सरकाराक जर विलिंगनेस आसा जाल्यार ते कित्याक जायना। सगळे पक्षांनी सगळे एक जावन एक युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केलें जे सर्वसामान्य एसटी भावाक व भयणीक रिप्रेझेंटेशन जे कायद्यान मेळूंक जाय हे आज मेरेन कित्याक मेळना हाचें उत्तर आमचे कडेन आज मेरेन ना। आतां अशें जेन्ना रिझर्वेशनाचे कन्सेप्ट सगळ्या कडेन आसा आणि घटना जेन्ना ती मानून घेता तेन्ना आमचे एसटी भावांक गोंयान हे कित्याक मेळना वो मेळपाक फक्त डेटीचेर डेट कित्याक मेळटा। पॉलिटिकल रिझर्वेशनाच्या अंतर्गत जो हक्क आणि अधिकार दिल्लो आसा तो मेळपाक जाय अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगले। आमकां त्या हक्काच्या जागा जावंक मेळपाकच जाय, आयज आसा फाल्यां ना जायत एखादी, पूण आमचे रायट्स आमचे जावपी अन्याय ताच्या विरोधात झूज दिवपा खातीर आमचे आमदार आणि रिझर्वेशनांतल्यान येयल्ले आमदार आमकां मेळपाकूय जाय। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।